बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? सो आज आसा क्रिसमस आणि तुमकां सगळ्यांक परत एकदा विशिंग यू ऑल मेरी क्रिसमस. घरान कोण ना. टायम जाला आसा 12 12:30 जाली. एक्चुअली जालें कितें, भुरगीं आयज सामके वाट पळोवपाक लागले. तांकां वचूंक जाय आसलें खंय स्विमींग करपाक. सो सकाळीच लागला भुरगे स्विमींग करपाक या म्हणून. पण आयज न्ही वत ना, मातशें दमट आसा. सो म्हटलें मातशें 12 पर्यंत रावा रे, मातशें उदीक मातशें गरम जावनी. सो जस्ट तुमी आतां गेला स्विमींग करपाक, मातशें खेळोन येवनी. आणि आयज हांव लेट उठले. कितें खबर न्ही, काल शिव येयलो काल 2:30 2:30 सारको शिव घरा पावलो. 2:30 आयलो, न्हिदलो आणि परत सकाळी 6 6:30 परत गेलो. आयज ताका मार्शेलान इव्हेंट आसा एक देवळान. तो थंय गेला, येयलो वचून थंय सेटअप करून आकाशाक थंय ड्रॉप करून तो आयलो. सो तो आनी परत वयचो ना. इफ कॉल बीन येयले तो वयतलो, इफ इमर्जन्सी बीन कितें आसलें. सो काल हांवें सगळें प्रिपरेशन करून दवरलेलें न्ही. चड व्हडशें आयज मेन्यू कांय ना. कित्याक त्या भयणीच्या भुरग्यांक न्ही बिरयानी अफगानी असले खूब आवडटा. सो तांकां तें आवडटा पळय, हांवें तेंच करून दवरलें काल. सो मॅरिनेशन काल करून दवरलें न्ही. सो ताका लागून आयज मातशें लेट उठलें हांव. म्हणजे 9 9:30 9 अशें उठलें हांव. उठलें मागीर बारीक बारीक घर पुसलें, साफ सफाई क्लीन केलें. ओके. आनी आयज हांवें केला उमली, कित्याक भावजी न्ही फाल्यां वयता म्हणटा. सो तो उमली मागीर केन्ना करतले खातलो, ताका लागून सकाळीं उठून उमली केलें. सो उमली केलें, जस्ट दवरला फ्रिजीन. सो आतां म्हाका बिरयानी करूंक जाय आनी अफगानी करूंक जाय. तर रोखडे जातले, ताका टायम लागचो ना. ओके. सो आनी हांव हांगा रेडी जाल्लें आसा. हो म्हाजो लूक. सो लास्ट इयर हांवें घातलेलें क्रिसमसाक रेड कलर एक ड्रेस कसो. सो परत ते म्हाका जाय आसलें तेच घालपाचें दीस इयर. तुमी म्हणटले परत तेच घातला म्हणटले. सो म्हटलें हें घालया म्हटलें. ओके. सो मम्मी गेला न्हांवपाक. सो हांवें सगळें हांगा रेडी काडून दवरला. सगळें मम्मीन म्हाका कट बीन करून दिला ती बिरयानी करपाक. सो म्हटलें बिने बिरयानी करया. आणि आयचो डे क्रिसमस तुमी बरे भशेन सेलिब्रेट करात. ओके. सो सगळीं जाणां येयलीं की मागीर तुमकां मेळटा. आनी आमकां खूब जाणांनी इन्वायट केल्लें क्रिसमसाक यो म्हणून. सो हांव तर तुमकां खबर आहा, हांव हांगा घरात क्रिसमस करता. आनी मेन म्हणजे शिव आयज इव्हेंटाक आसा. सो तो ताका केन्ना फोन येतलो मागीर केन्ना वयतलो गडबड. हांवें म्हटलेलें आयज कोणागेर तरी या म्हणून एकलेगेर. तो शिव म्हणपालो आयज जावचो ना म्हणपा लागलो, मातशें गडबड जातलें. सो ताका लागून. सो आमी हांगा क्रिसमस करता न्ही ताका लागून. ओके. चला हांव वयता किचनान. हांव न्ही बिरयानी आनी अफगानी करता. काय तुमकां रेसिपी शेअर करना. ऑलरेडी हांवें सगळ्यो तुमकां रेसिपी शेअर केल्ले आसा. अफगानी आनी सुंगटां फ्राय करतलें हांव. ओके. आनी केक केला, पुडींग केला, उमली केला. ओके. बारीकशें आमचें आयज. ओके सेलिब्रेशन. ओके. सो हांव सगळें करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. चला. सो तुमकां न्ही लूक दाखयता. क्रीब हें पळयात आमचें क्रीब. आनी हे पळयात. ओके. सो पिलो दवरले. जस्ट हांवें न्ही लास्ट इयर न्ही डेल्फिनोसान हाडलेले पिलो हें. सो बरें पडटा. आनी ताका लायट पेट्टा. पण आतां ताका लायट पेटना, पिड्ड्यार जालें तें. आसूं म्हटलें अशेंच मातशें बरें दिसता पळोवपाक. आनी हें टेबल म्हाका तें म्हाजे यूट्यूब फॅमिली सांगतना तिणें दिल्लेलें न्ही, तें हांवें टेबला हांगा घातला तो कपडो. आनी तुमकां ऑलरेडी दाखयलां हांवें काल सगळें म्हाजें हें जें हांवें टेबल बीन हें घातला कपडो बीन. हें लायनर न्ही हांवें टेबल लायनर न्ही अशें फोल्ड करून दवरला. कित्याक आतां हांगासर न्ही बसून हांव चॉपिंग बीन करतालें मातशें ताका लागून. ओके. सो प्रिपेरेशन बासमती रायस आतां मातशें ताका सोक करून दवरता हाफ एन आवर. आनी हांगासर बरें पडलें. काल हांवें मातशें मॅरिनेशन केलें न्ही, तो बरें पडलें. सो केक आनी पुडींग तुमकां दाखयतलें सांजचें, मागीर दाखयतलें. ओके. हें बिरयानी आनी हें अफगानी. सो एप्रील घालता, केन्ना घालना हांव. कित्याक आयज हांवें हें व्हायट कलर घातला न्ही. सो अफगानी चिकन करतना आनी मातसो प्रॉब्लेम जाता, मातशें उसळटा बीन तें. सो म्हटलें घालया म्हटलें, मागीर करया. रोखडें येतलें आतां बेगीन करून. आनी शिवाक खंय घाईना वचपाचें बीन कामाक. सो म्हटलें शिवाक करया म्हटलें. केन्ना घालना हांवें एप्रील. आयज काडलें हांवें. ओके. सो हांव अफगानी आनी बिरयानी करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. आनी कोणाक अफगानी चिकन मागीर बिरयानी उमली कोणाक रेसिपी बीन जाय न्ही जाल्यार म्हाका तुमी कमेंट करा. हांव तुमकां न्ही लिंक शेअर करता. ओके. चला. सो हांगासर आतां करता हांव बिरयानी. अफगानी चिकन जाल्लें आसा. सगळ्यांक मेळयता. मम्मी मेळयता. आई पळय सारकें तांबडे सांता क्लॉज जाला आयज. आई मेरी क्रिसमस म्हण. मेरी क्रिसमस. हां यो ऋत्विक सारकें म्हण. हां सारकें राव. हां म्हण चिनू म्हण. हय भाऊजी मेरी क्रिसमस म्हण. मेरी क्रिसमस. हय. आनी हांगासर एक दोन बसला
भयणी आयज सांताक्लॉज जाला तांबडे ऍक्च्युली न्ही भयणीन तांबडे घातलेले म्हणजे हांवें की म्हटलें मम्मीक तूंय तांबडे कलर मेक्सिकन म्हटलें चल मेरी क्रिसमस म्हणा सगळ्या रावला केन्ना बिर्याणी करता आनी खाता खंय बरें जालें काल अर्दें काम करून दवरलें म्हूण मॅरिनेशन आनी म्हाका जावपाक नासलें सगळें करपाक ओके सो मेळटा मागीर चला सो जालें म्हजी बिर्याणी सो आतां न्ही हांव सुंगटां फ्राय करता आनी सुंगटां न्ही ताका अशें मदीं चिरोन न्ही हांवें ताका अशें स्प्रेड केला तितून न्ही मातशें बिगिनार खूब जाता कितें खबर आहा ते प्रॉन्स आनी मातशे खूब मोठे आसतले अशें न्ही स्प्रेड केला आनी ताका फ्राय केला आनी मसाला हो पळय मम्मीचे मसाला ती मम्मी घरा करता पळय तेच सिंपल आनी आयज हांव न्ही खोबरें तेलान भाजतलें खोबरें तशें पडलां आमी खूब आसा थोडेशें उरलां जालें दोगी थोडे वाट पळयता जालें का म्हणून भूक लागली तांकां 3 जावंक ना अजून एक्चुली बरें जालें आमचें थोडें केल्लें प्रिपरेशन ताका लागून आयज मातशें बेगीन जालें मागीर जावपा नासलें सगळें शिव खंय हेल्प करपाक टी पोवपाक फक्त म्हाका हांव थंय लागीं गेलें न्ही जावं अजून हेल्प जालें कितें जालें ओके फ्राय करून घेता हांव मागीर तुमकां हांव टेबल सगळें सजोवन दाखयता आतां दाखयता टेबल मागीर दाखयता सगळें हांव ते डीश दवरता मागीर तुमकां दाखयता ओके आनी आमचें सिंपल आहा क्रिसमस हय करता आमी अशें ना मातशें समजून घेयात सिंपल आमचें पण बी हॅपी आमकां उमेद येता करपाक करून खावपाक नेक्स्ट इयर क्रिसमस थर्सडे येयला बेस्तारा येयला थर्सडे येयला नेक्स्ट इयर आमकां आतां टेन्शन नेक्स्ट इयरचें नेक्स्ट इयर वेज करपाचें वेजान बरोबर करूंक मेळटलें अशें ना ओके चला मागीर मागीर तुमकां बिर्याणी फ्राय करता टायम जालो न्ही ओके चला स्पेशल पुडिंग दुबई स्पेशल मनी सलाड बिर्याणी अफगानी नाव बरें आनी बिर्याणी अफगानी आनी सुंगटांनी प्रॉन्स फ्राय भुरगे सांगत तुमकां ते पण लावला लायने भूक लागला खंय सो आमी जेयता ओके जेवून मागीर तुमकां सांगता कशें जालें त्याची डीश बी सगळें ओके जेवून घेता खूब भूक सगळ्यांक न्ही खूब भूक लागलेली आसा ओके मागीर मेळटा तुमकां ओके चला एक टन जालो दादल्यांचो आता बायलांचे सांग आई दुबई प्लेट ना खंय गोंयचे प्लेट जाय खंय ते पळय एक्चुअली हेच प्लेटीन जेवपाक मजा हे भायर काडले हांवें अशें दवरलें हाडून दुबयचे बाबाजी मी जेवना न्ही प्लेटीन एक दुबय फील येता सगळं बरें जालां सुंगटां फ्राय बरें जालां खूब दिसांनी हाडल्या सुंगटां आनी बिर्याणी मातशें हांवें न्ही ती कमी केलें भुरग्यां लागून जेली सगळ्यांना बरें हय जालें म्हटलं जेवया मागीर ते डेजर्ट बी आपण ते मागीर खावया हय चला जेता आमी मेळटा तुमकां ओके चला A few moments later. सांज जाल्ली आसा मातशें जेवून न्ही लेट जाला आमकां जेता मागीर किचन साफ करता म्हटल्यार न्ही 4:30 जाली मातशें वचून आड पडले पांय बी दुखपा लागले सारके आड पडले म्हणजे जेवण अशें पडना अशेंच आड पडले आतां चाय पिता आमी आतां इवनिंग कितें स्नॅक्स हाडून दाखयता हांव इवनिंग स्वीट स्नॅक्स अशें म्हणना स्वीट्स जे आमी केल्ले पळय घराडे तेच दवरला आनी हांव सगळें बसला केन्ना तूट पडता अशें बिर्याणी व्हिडिओ काड खंय शिव आमी राव तरी म्हटलें मातशें कॅन्डल तरी लायता पळया सगळ्यांना फक्त खाली च्या पितात ते कोण हात लायना कित्याक हांवें ते व्हिडिओ काडूंक ना म्हणून सो दाखयत तुमकां हें पळया रोज कुकीज आनी एक केक हांवें केला दाखयत तुमकां सो काल पळय
हाफ हांवें कट करून दवरला पळयात आनी केक सामको बरो आला म्हणजे बरे अशे फुल्लेले हा केक हे पळयात आनी हांगासर बेश्टेशे 2 कॅन्डल लायला हांवें आनी हे सगळें हांवें डेल्फिनसून हाडलेले मिक्स ओके हे हांवें घरा केलेले आनी चॉकलेट आनी हो शिवनाथ चला आतां तूट पडो केन्ना जर रावला सगळीं जाणां केन्ना हे स्वीट आसा च्या पयलीं पिवन घेयात हे सगळ्यांक आवडटलें मार्शमेलो बी सगळें आहा भितर सो हें आसा आयचें स्पेशल आनी घालूं ना खंयचे शेव बस गो खा गो भयण च्या पिना खंय तूं कितें मम्मी कितें आनी कितें विसरलें खंय हो पळय चिवडा खंय कॉर्नफ्लेक्स चिवडा आदी घाल घाल कॉर्नफ्लेक्स चिवडा हांवें कॉर्नफ्लेक्स चिवडा केल्ले न्ही ते उरला ते केक हा ते रोज कुकीज बावजी केक बावजी केक रितीको काय नाका का लेट जेला न्ही तशी आसा बटर रातची काय करपाची गरज ना सगळें आसा तुमकां दाखयता कॉर्नफ्लेक्स चिवडा ते एक दवरपाचें उरला हे पळयात कॉर्नफ्लेक्स चिवडा पयर आमगे आयिल्ले न्ही आमची फॅमिली मारियाना म्हणून ते चेड्याक ते खूब आवडले ताका डब्यान घालून दिले रोज कुकीज आनी हे कॉर्नफ्लेक्स चिवडा ओके चला हांव च्या पिवन येता मागीर मेळटा तुमकां ओके पळय मागीर तो अशें आसलेलें आमचें क्रिसमस सेलिब्रेशन सिंपल पण बरें आसलेलें आनी हांवें न्ही जस्ट आत्तां कॅन्डल लायला हे पळयात सो रेन्सिंग म्हटलें यो म्हटलें खंय तरी वयता खंय तें आतां हांवें यो म्हटलें मातशें हांवें केल्लें मातशें खा म्हटलें यो यो सो हेमी तुमकां वळखता आसतलें आमचे नेबर सांगा कशें जालें तें आमचो क्रीप घेतलें गो बस गो खा गो बसून सो जस्ट ती आत्तां गेली आनी कांय ना जालें आमची क्रिसमस तो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जर लाईक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर सगळं बसला टीव्ही बाबा भाऊजी हा बाय हा चला बाय